बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचेही नावी. आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबेही आसूं. तुमचे सोबेही आसूं. मोगाल भणी भावानो, आयची सेवाधर्मीक मांडावळ तिसरो झोन करतात आनी मांडावळ आमचे मुखार दवरतात PBC मेंबर्स तिसऱ्या झोनांतले. आयज ह्या झोना पासत आमी मागुया उदीक करून जी कोण पिडेस्त जाणटी आनी भुरगीं आसात पळय तांचे पासत, जे तारवार आनी पडदेसान वावुरतात तांचे पासत आमी मागता. तेच परी मागता बेन आनी मॅकी फेर्नांदेश आनी तांची फामिली. मागता हेली कार्दोजो, हे आमचे भुरगे जे पडदेसान वावुरतात, आयज आमकां संगीता वरवीं सांगात दिता. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. मोगाळ बाबा भयणानो, देव आमचो कुमार आनी ताच्या हातांत आमी चीक माती. दर दिसा देव आमकां आकार दिता आनी हो आकार आमी स्विकारूंक सदांच तयार आसूंक जाय. आयच्या सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार निर्मळपण आपणावया, जेजूचें गोवाय जावया. आधुनीक समाजांत निर्मळपण आपणावून आपल्या बेसा पोरमोणे जिवप एक व्हड आव्हान वो पिशापण. पूण आमकां क्रिस्तांवांक निर्मळपण एक खाशेलेपण आनी ह्या शेगुणा वरवीं आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक पावता. तो दर मनशान एक निर्मळ जिवीत जिवोवंक आनी देवाचें राज बांदूंक ह्या मिसाचे भेटेन त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, अशे परी आयचो विशय आमी वेचून काडला, निर्मळपण आपणावन जेजूक गोवाय दिवया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत उतरांनी, कुरण्यांनी आनी चिंतनांनी आमी निर्मळपण आमचें सांबाळूंक ना. हे आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत हांव ते पुरी वाट घेवचे खातीर आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर मुद्रेदार देवाक आनी तुमकां बाबा विणो, म्हजो निराश सांगता, मनात चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा विणो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सदांच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी येवप्यांची भलायकी दी आनी बागेवन नित्य आंतवार मारेची विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तुजी येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचो. जोगीन जोजाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेची सुरवातेक जेरेमियाक सर्वेस्पराचे हें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पराचे मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वचूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमयना ती उतरां तुवें कोणीत करूंक जाय. एक पूण उतर सुटय नाका. व्हडी ती आयकताली आनी जून एकलो आपली कोटी चार जोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या कर्तुपाक लागून तांचेर हांवें धाडून चिंतलें तें नश्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्या ती सुमोर्ती प्रमाणे तुमी सोडना जाशात जाल्यार आनी तुमची शीं परतून परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवकाक प्रापदांचेर उतरां तुमी कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केला तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी इतोमेलान सगळ्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमिया ही उतरां उलयतना याज्ञिकांनी, प्रवाद्यांनी आनी सगळे परजेन ती आयकली. सगळे परजेन सर्वेस्परान सांगूंक लायिल्लें तें सांगूंक जातोच. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तूं व्हरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यंत उरो नासतना पाड जातलें. अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक पाकीत केलाय आनी सगळे परजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियाक वेदो घालो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Thank you.
भाग्योन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले पयली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या तेसालोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलो, सिल्वान आनी तिमोर ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. तांबन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो वावर करण्यांनी तुमी दाखयलो, कोश घेवन मोगान तुमी पावुल्यांत आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरमासो धरून तुमी तीर रावल्यांत. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनान गोट आसा. देवाचे अपुरबायेच्या बाबा भयणीनो, ताणें तुमकां वेंचून काडल्यात म्हूण आमी जाणा. कित्याक आमचें शिवर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगत बोळान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निरादारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवन तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरें जाणा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. चिकचिकतल्या तारा परी पृथ्वेर तुमी पडजळटल्यात. जिविताचें उतर मनशान तुमचे जिणेंत दाखयतल्यात. Surbis por तुमचे सोबे आसू. Zuavam परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी पोर्तवारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी तिका ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्तवारांत सांपडल्या. शारांत मोजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायला. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांत घालचे खातीर एक कसलें नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. उडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातक ना. ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक पावट बडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फरमोण मारूंक ना. तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फरमोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज ह्या नव्याना दिसा किरीत भाशेन अविश्वयत मी वेंचून काडला. निर्मळपण आपणावया आनी जेजूक घोवाय जावया. पयले सुवातेर आयच्या समाजांत आमी नदर मारल्यार निर्मळपण जिवोवंक एक भोव आवड गजाल कशी जाल्ली आसा. आमी पळयता टीव्हीचेर, मोबायलाचेर आमच्या यूट्यूब कोण परी सगलो लोक, संवसारी लोक आपआपलें व्हडपण दाखोवंक तोकूस घेतात, वावुरतात आनी किरीत भाशेन ह्या वस्तूक लागून ह्या आधुनीक संवसाराक लावन जावं मॉडर्न फॅशन वर्ल्ड आमी म्हणटा ह्या समाजाक लागून किरीत भाशेन बेमर्यादेची वागणूक आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत भितर सरली आसा. आनी असल्या समाजांत जेन्ना सोशल मिडिया वेगवेगळे तरेचे आपले सगल्यो वस्तू पळयता, जावं व्हिडियोज दाखयता, जावं एडवर्टिजमेंट आमी पळयता आनी ह्या सगळ्या वस्तूंक लागून किरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक आनी जाणट्यांक लेगून कितें बरें आनी कितें वायट तें वेंचून काडूंक आवड जाता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, निर्मळपण आयज समाजांत ह्या वस्तूंक लागून भोव उणें जाल्लें आसा आमच्या जिवितांत. पूण आयचो सभादर किरीत भाशेन ह्या निर्मळपणाचेर अदीक आमचे लक्ष घालूंक देवाचें उतर आमकां कळो करता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आदल्या करारांत आमी नदर मारल्यार किरीत भाशेन जुसे आदल्या करारांत जेन्ना आपले कुडीचें निर्मळपण वावरूंक सांबाळूंक तो वावुरलो, ताका इजिप्तकारांनी धरून बंडकुणींत घातलो. जेन्ना दानियल प्रवादी ही वस्तुरेक किरीत भाशेन दोग कामचारी मनशाच्या हातांतलो सोडूंक तो वावुरता आनी देवाचे कृपेन, देवाच्या उतरा वरवीं हे वस्तुरेक तो ह्या दोगा मनशाच्या हातांतली वाटायता. इतलेंच न्हय, जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां हे वस्तुरेक पोतवारांत सांपडलेली वस्तुरेक जेजूशी धरून हाडली आनी मोइसेसाचे सुमोर्ती प्रमाणे पोतवारांत सांपडलेली वस्तुरेक फातरांनी मारूंक जाय आसली. आनी हेच मनांत दवरून फारिसेव आनी हेर सुदेव जेजू मुखार येतात हे वस्तुरेक घेवन कितें आमी करचें. आनी थंय आमी पळयता जेजूचें मोगाळ काळीज. निर्मळपण ओगडायलेले वस्तुरेक हे वस्तुरे सगळें जेजू आपलो मोग, बोगसणें आनी दयाळपण दाखयता. आनी जेन्ना हेर मनीस ताका जिवेशी मारूंक रावताले, ते मनीस थंयच कोणूच रावना. आनी शेकी जेजू विचारता, कोणें तुजेर फातर मारूंक ना? हांवूय तुजेर फर्मोण मारिना. वच आनी परत पातक करिनाकाय. निर्मळपणाक आड पातक जेजू बक्षिता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता 5व्या अभ्यासवरांत जेजूची बागिया थंय जेजू म्हणटा, काळजान नितळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली. परत जेजू म्हणटा, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचारी दोळे लायत जाल्यार त्या मनशान ते वस्तुरे लागीं आपल्या काळजांत वर्तवार केलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, निर्मळपण पयले सुवातेर आमी जियेतलीं जाल्यार आमच्या क्रिस्ती जिवितांत पयले सुवातेर आमचो देव पवित्र म्हूण आमी वळखून घेवची चड गरज. आमचो देव पवित्र आनी देवा मुखार कसलेंच वायट उरोना. देवा मुखार कसल्योच निर्मळ न्हय वस्तू तोगनात. आनी आमचो देव पवित्र जाल्यार देव आपल्या भुरग्यांकूय पवित्रपणान, निर्मळपणान जियोवंक उलो करता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आदल्या करारांत सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी पळयता दाविदाचें पातक.
दावीद एक पातशाय जावन आसलो आनी एका दिसा एके वस्तुरेचेर ताची नदर गेली आनी वस्तुरी जावन आसली ताच्या सेवकाची बोतीन आनी जेन्ना आपल्या मनांत ती वस्तुरी आड वायट तो चिंता कुडीची पात खादाची म्हूण चिंता तेन्ना दावीद पातकांत पडटा आनी ही वस्तुरी लागीं सुबंद जोडून ही आपले पातक लिपोवंक तो वावुरतना जायते वायट आदरता ही आपल्या सेवकाक तो जिवेशी मारता आनी शेगीन आमी पळयता प्रभाद्या उदेशी नातान प्रभाद्या उदेशी देव हे ताचे पातक ताच्या तोंडार मारता हे तुवें कुडीचें पातक आदारलें तें तुजे कोरण्यो सारक्यो न्हय प्रितीच्या भयणी बाबांनो जायते फावटी आमी पळयता आमच्या जिवितांत आमी असली पातकां आदारता आनी निर्मळपणा आड आमी वता पूण देव आमचो दयाळ बाप जावन आसा देवान दाविदाक बक्षिलो दाविदान आपले पातक ओळखून घेतलें आनी आपलें जिवीत बदल्लें आयचो सेवाधर्म आमचें जिवीत बदलूंक आमकां उलो करता पवित्र सोवा आमकां शिकयता निर्मळपण जावन आसा एक शेगूण आनी हें निर्मळपण जेन्ना आमी जियेता किरीत भाशेन आमच्या चिंतनाक एक बरो आकार दिता आमची दिश्ट जी आसा ती दिश्ट किरीत भाशेन बरे भाशेन निर्मळपणान आमची सांबाळटा प्रितीच्या भयणी बाबांनो फॅमिली स्पॉन्सरशीप आमचो पवित्र सभेचो दाखलो ह्या वरवीं पवित्र सभा आमकां दवरतल्याक उलो करता निर्मळपणाचें जिवीत जिवूंक निर्मळपणान आमचें जिवीत आमी सारूंक आमच्या पवित्र सभेन जायते भाग्यवंत आसात देवाची खुशी प्रमाणे ते जियेले देवाची खुशी आपल्या जिवितांत करून ते वावुरले किरीत भाशेन दोन भाग्यवंत आमचे पवित्र सभेंत आसात आनी ते म्हणल्यार भाग्यवंत एलोयशियस फॉन्साका एक तरणाटो आपले जिवीत निर्मळपणान जिवूंक जायतो तुकोस ताणें घेतलो त्याग केले आपल्या जिवितांत भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार चलूंक भाग्यवंत मारिया गोरेटी आमी पळयता एक तरणाटें भुरगें कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक निमाणो वेळ फुड्यान तें झुजलें आनी आपल्याक वायट करतल्याक तिणें बक्षिलें प्रितीच्या भयणी बाबांनो हे दोन भाग्यवंत जावन आसात निर्मळपणाचे नमुने भाग्यवंत एलोयशियस फॉन्साका आनी भाग्यवंत मारिया गोरेटी किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत आमी हें निर्मळपण देवाची खुशी प्रमाणे सांबाळटली जाल्यार पयले सुवातेर आमी ताळण्याचेर जोयत करची गरज जायते फावटी आमच्या खासगी जिवितांत ताळण्यो येतात वायट चलचित्रां पळोवंक जावं वायट उलोवंक ह्यो सगल्यो पातकी गोंडावण्यो पातकी उडचोड्यो एके भाशेन आमी म्हणटा सोयेक पातकाचे आमी पयस दवरूंक चड गरज आनी त्याच वरवीं आमी पातकाचेर जोयत करूंक पावतले दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत कसलेय आपलेपण आसा जाल्यार आमी तें पयसांत वावरूंक गरज पयसांव हें आपलें आमच्या जिवितांतलें आपलेपण किरीत भाशेन आमी पळयता जायते फावटी आपूण सत्यवंत आपूण स्वताचो बरो मनीस म्हूण दाखोवचे खातीर आमी दुसऱ्याचे वायट सुबेमाजार उक्तें करता असली आमची वागणूक किरीत भाशेन आमचें निर्मळपण उडायता आमच्या चिंतनांनी आमच्या भोंवड्यांनी निर्मळपण आमी सांबाळुया ल्हानविकाय आपणावया प्रितीच्या भयणी बाबांनो निर्मळपणान जिवप न्हयच फकत पाद्रींक माद्रींक वो मतवाशांक पूण सगल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक पवित्र सभा उलो करता आपल्या बेसा प्रमाणे निर्मळपणाचें जिवीत जिवूंक निर्मळपणाचें जिवीत आमी जिवूंक वावुया जावं लग्न जिवितांत जावं तरणाट्याच्या जिवितांत जावं पाद्री माद्री सगलें आमचें जिवीत निर्मळपणान जिवून ओदीक जेजू सारकी आमी जावंक पावतल्या मोगाची भोगसड्यांची मनशां प्रितीच्या भयणी बाबांनो ओदीक चड गरजेचें आमच्या जिवितांत खासगी मागणें पर्सनल प्रेयर खासगी मागण्या वरवीं दर दिसाक देवा लागीं
खूब हांव जाय जेजू हांव एक तरणाटो कसो जेजू हांव एक ह्या लोकनीक जिवितांत हांव एक याज्ञीक कसो 2 दिसाक निर्मळपणान जिवूंक प्रयत्न करूंक तुजी घोटाय आनी तुजो आदार म्हाका फावो कर जायत्यो ताळण्यो जिवितांत भितर सरतात निर्मळपणान हाड वायट लोक वायट ते पळोवंक बोजडेपण आदारूंक बोजडेपण पळोवंक ह्यो सगल्यो जायत्यो ताळण्यो आमच्या क्रिस्ती जिवितांत प्रितीच्या भयणी भावांनो पूण आमी पळयता संवसाराच्या साक्रामेंता वरवीं मिसाच्या बलिदानांतल्यान खासगी मागण्यांतल्यान जावं तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमकां देवाची घोटाय फावो जाता असल्या ताळण्यांचेर जैत करूंक खासगी मागण्या वरवीं देव आमकां अदीक आनी अदीक आपले कृपेन आनी बळान भरता बरें जिवीत जिवूंक निर्मळपणाचें जिवीत प्रितीच्या भयणी भावांनो आवय बापायक आपलो कायदो आसा आपल्या भुरग्यांक ती वाडयतना आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दितना गरजेच्यो वस्तू तांकां दितना बरे देखीन निर्मळपणान तांकां वाडोवंक देव बिरांतीन तांकां वाडोवंक आनी जेन्ना आवय बापूय हो आपलो कायदो पाळटात आपल्या भुरग्यांक ओत्मीक वाटेन वाडोवचे खातीर तेन्ना ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमी पळयतल्या निर्मळपणाचें जिवीत मानसुकीन न्हेसप जावं आवय बापायचें देखीवंत जिवीत देखीवंत वागणूक बऱ्या उतरां वरवीं जावं वडिलांचे बरे वागणुके वरवीं भुरगीं बरें तें शिकतलीं आनी तांच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक निर्मळपण भितर सरतलें प्रितीच्या भयणी भावांनो आयच्या समाजांत निर्मळपण जिवूंक एक चॅलेंज कशी जो मनीस निर्मळपणान जियेता तो आवटडेटेड म्हूण आमी समजता जी मनशां मानसुकेन न्हेसतात बरे भाशेन उलयतात जायते फावटी आवटडेटेड वो तांणी फावो ते परी आपलें जिवीत अपडेट करूंक ना अशें आमकां दिसता ह्या मॉडर्न संवसारांत जावं फॅशन वर्ल्डाक लागून पूण तशें न्हय देवाचें उतर आंकवार मारी आमकां शिकयता निर्मळपणाचें जिवीत जिवूंक आंकवार मारीन देवाची खुशी केली देवाचें उतर आपल्या जिवितांत सांबाळलें आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पाळून तिणें आपल्या जिवितांत निर्मळपणान ती जियेली आयज आंकवार मारी आमकां हांव करता आयज आमी नवें सुमरून जावं तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरूंक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक जावं भुरगीं जावं तरणाटी जावं लोकनीक जिवितांत जावं जाणटी कशी आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत अदीक देखीवंत आनी भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमचें जातलें प्रितीच्या भयणी भावांनो आयचो विशय करीत भाशेन आमकां आमचीं चिंतनां आमचे आवडे आमच्यो करण्यो निर्मळ करूंक आमकां उलो करता पवित्र आत्म्याची घोटाय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत मागया जावं भाव करतना जावं आमच्या कुटुंबांनी जावं आमच्या क्रिस्ती आख्या भावार्थ्याच्या जिवितांत निर्मळपण आमी सांबाळुया आनी देवाक अदीक मानतली क्रिस्ती भावार्थी बरी जेजूचे बोवाय जावंक कृपा आमी मागया आमी सगळीं उबी रावून आमचो बाबाक विचारुया Sorgonyadar Baba, Sarani Pritmicia Rosana, and Jesus Christa, the Child, Gatsura, Suya, the Povita Dnia, Vigor Vinsamalo, Anquar Maritai Sonolo, Ostra Taka, Taniko Suste, Takakursa Zurlo, Tamelan Takanakipilo, Tamarilia Mogen Diolo, Israel Saman Lord Shivun Salo. Sargat Sarlo, Surpurida, Deva Bacha, Usviat Basa, Tuintan Chivea, Melanchi, Munski Kuru Ketolo, Satmanta, Povita Dmea, Katolikovit Svi, Botan Saika, Patkanchin Boksuni, Kurichin John Lord, Sasnachin Jivit, Amen. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या दयाळ बापाच्या हातांत आमी घालुया
आनी भोव सकाळीं जेजू नव्यान देव मंदिरांत आयलो. आमचो बाब साहेब फ्रांसीस आनी बिस्व साहेब फिलीप नेरी तशेंच सगल्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावूत गेल्ल्या पाद्रींनी, मोटवाशांनी आनी माद्री भयणांनी निर्मळपणाचो शेकून आपणा भितर वाडोवंक आनी पोरजेक निर्मळपणाचो मारोग दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. सगलो लोक ताचेशी जमलो. आयज आमच्या देशाच्या नागरिकाची भलायकी सांबाळून जायते भलायकी केंद्र वावुरतात. तर असले परिस्थितींत सरकारान पोजेच्या बरेपणाक लागून जातात ते उपाय बेग घेवंक आनी पोरजेचो ताळो आयकून तांकां सुरक्षीत दवरूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुमचे मदीं जाका पातोग ना तो तिचेर फातोर मारून पयलो जावचो. आमी समाजांत जियेतना दुसऱ्यांची नीत करिना जावन, पूण जेन्ना आमचो भाव वो भयण वायटाक सांपडटा तेन्ना ताका वो तिका त्या वायटांतली भायर सरूंक आदार दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. वच आनी फुडें आनीक पातोक करूं नाका. बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्ताक आपणायला. तर क्रिस्ताक गवायकी दिवपा सारकें आमचें जिवीत जावं आनी निर्मळपणाचो शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावन दुसऱ्या बराबर नितळ काळजान आनी बऱ्या मनान वावरूंक करूंक आमकां शिकोवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या मोगा बापा ह्या तुझ्या भुरग्यांची मागणी तूं दोयन आयकून घे आनी आमी दर एकल्यान क्रिस्ती बाबार्थ्यांनी आपलें जिवीत निर्मळपणान निटूंक कर. वावरूंक आमकां आदार आनी कृपा फावो क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. Thank you.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ज्ञानकेत समेच्या देवाक सरस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितावन जोल्म घेताना तिचें आंकवार कोण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निबारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची कामां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून पूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आयज आमी उगडास करता आनी तिचे निर्वासनेचें गीत गावन तुजी खंबाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचे प्रितुमेचेर कितली घोडती तुजी वेचविता, सोर काळी मनशाताय कितली अप्रिमी तुजी दयाळाय. तुजे लांबीक चाकरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरबंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गांत. तांचे वाखाणेक आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन पोस्टमॉर्टम सुसूक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका नोकऱ्यान तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिरसांत दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करूची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिरसांत दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त तुमच्या पासत तें भरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो गोंगली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत तुजे भाग्यवंत धरून दोता आनी सोर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मांडटली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सुरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान जेजून शिकयलोले प्रार्थना आमी म्हणटाना जेजूची शिकवणी प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक निर्मळपणान जिवूंक देवाचो आदार आमकां सगल्यांक आमी मागया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां काडीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सुवासकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरगोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरबादशाह नोतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवाती.
मोशा जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मिनाकाय. आमेन. आसुंता सायबिणींक नोवेनाची मागणी. आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणये, तुजे विशीं व्हड व्हड वस्तू देवान आदींच परगट केल्यो आनी देवा बापान तुका दुदां दरबारां वयर कुडी आत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक उबारून व्हेली आनी तुका स्वर्गार संवसाराची राणी केली. मोगाचे माये, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमचे सोडवणे पासत भेटयलोय आनी सगळ्या मनशांक सोडवण मेळ्ळी पळोवंक तुज्या मायपणाचें कालीज सदांच आवडेता. आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणये आनी मोगाचे माये, देवाचे कृपेन आनी इश्टागोतीन आमचे फिरगोशेक सांबाळ. सगळ्या आमच्या भाव भयणांक जे पडदेसान आनी तारवार वावुरतात तांकां राख आनी सांबाळ. सगळ्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. अदीक करून हो उपकार चवडा विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. म्हाका फावो कोर म्हज्या आत्म्याच्या बऱ्याक पडत जाल्यार. आसुंता सायबिणी, आमचे राणये आनी भोव पवित्र संस्काराचे माये, तूं आमचो धीर आनी आदार. आमकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान भर आनी आमी सदांच देवाची खोशी करूंक माये आमकां शिकय. भोव मोगाल माये, आसुंता सायबिणी, आमचे पासत माग. आमेन. मान मुरये कृपेन बोलिले सरिस्पो चेता आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य जेजू. मान मुरये कृपेन बोलिले सरिस्पो चेता आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. मान मुरये कृपेन बोलिले सरिस्पो चेता आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. म्हणून बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. फलीत कोत्ता दुसरो जून समुदाय 4 हांचे कलेक्शन जालें 6,000 रुपया. तांकां आमचे दिलवास. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, बागयोंत आंतवार मारेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणाक दादोशी केल्या देखून आमी संतोश करीत चल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता. तेच आंतवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोडबेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुजे सोबे आसूं.
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून यात निर्मळपणाचे जिवीत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शांत